Rabboni. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पास्कांचें फेस्त करता आसतना पास्कांच्या मिस्तेराचो नियाळ करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. सांजुवांच्या वांजेलांत आमी अशें वाचता, आयतारा फांत्या फारार उजवाडच्या आदीं मगदलाची मोरी फोंडा सरसी आयली. थंय समाधीच्या फोंडाक दवरलेली शिळा पाटीन लोळयल्ली तिणें पळयली. तो वळती सिमोन पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोमयांक पोंडांतलो काण्ण व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव. तेदो पेद्रू आनी एकलो शीस समाधी सरसी भायसन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण आनी एकलो शीस पेद्रू पास बेगीन पावलो. ताणें बागोवन तीर्ण पळयतना धरणीर पडलेलीं सणाचीं वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू येवन शीद समाधी भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर पडलेलीं सणाचीं वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायल्लो तुवालो त्या सान्याच्या वस्त्रां सांगात नासतना वारे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधी सरसी पयलें पावलोलो तो आनीक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. तो मेल्ल्यान तो परतून जिवन जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यंत तांकां समजली ना. उपरांत ते सीस आपल्या घरा पाटी गेले. येणे मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडात तिणें बागोवन फोंडा भितर तीर्ण पळयतना तवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया लागीं बसून आसले तिणें देखले. आनी ते तिका म्हणाले, बाये, तूं रडताय कित्याक? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक तांणी काण्ण व्हेला आनी तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काण्ण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण म्हाका सांग, हांव ताका व्हरून वेता. तितल्या जेजू तिका मोरये म्हणलो आनी ती ताचे थंय गुण म्हणाली, राबोनी. जुदेवांच्या भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धर्न रावना नाका. हांव येदोळ बापा सरसीन सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरसी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. देवाचें उतार हें. क्रिस्तांतय मोगाच्या भयणींनो आनी भावांनो, पास्कांचें व्हडलें फेस्त करचें भाग सरेस्परा देवान आमकां दिला. हांवें सांगलें व्हडलें फेस्त म्हणून. कातोलीक लितुर्जे पोरमाणे
भोव व्हडलें फेस्त जावन आसा पास्कांचें फेस्त. आचाकी व्हडलें फेस्त लितुर्जेंत कातोलीक लितुर्जेंत ना. 40 दिसांच्या प्राजिताच्या तयाऱ्या वरवीं आमी ह्या फेस्ता तयाराय केली. 40 दीस मागणें प्राजीत करणं, कुमसार जावन आमी आमकांच हे फेस्त करूंक तयार केले. खंयच्याच दुसऱ्या फेस्तांक अशी आमी तयाराय करिना. 40 दीस तयाराय करिना. सगळें खरेंच ह्या फेस्ताक तयाराय जावन जालें. देखून हें फेस्त निजाकी भोव वर्तें जावन आसा. ह्या फेस्ताक व्हडली जागरणी आसा. म्हणजे विजील, फेस्ताची जागरणी. ह्या जागरणेक क्वीन विजील म्हणटा हांव, राणी जागरणी. कित्याक आचाकी व्हडली जागरणी कातोलीक लितुर्जेंत ना. पवित्र सभेंत पुर्विल्ल्या काळार हें फेस्त मात्र आसलें. आनी हें फेस्त पयलीं सभेच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत मांडून हाडलां. पयलीं सभेच्या सुरवेर आसलें एकच हें फेस्त, क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें फेस्त. कित्याक आमचो भावार्थ, आमची जिणी, आमचो भरवोसो क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचेर बांदून हाडला. जर तर क्रिस्त पुनर्जिवन जावना, आमचो भावार्थ निरफळ जाता आसलो. पयलीं सभेचें पयलें फेस्त जावन आसा. ह्या फेस्तांत हांव दुसऱ्या फेस्तांचें मांडोळ बांदून हाडल्या. हें फेस्त न्हीच फेस्ता दिसा करता, 8 दिसांनी हें फेस्त आमी करता. हाका ह्या फेस्ताक ओकटेव आसा. आनी पयलीं सभेच्या सुरविल्ल्या काळार ह्या फेस्ता दिसा मात्र पदकांच्या बॉक्सांनी दिताले. 3 तरांचीं पदकां त्या काळार चड जावन दामून सांगताले. म्हणजे आपणसो भावार्थ सांडून केल्लें पाताक, भावार्था विरोध पाताक एपोस्टसी. दुसरें कुणयेचें पाताक, मनशाचो जीव काडचें पाताक. तिसरें प्रद्वाराचें पाताक. ही 3 पदकांचे बॉक्सांनी सांगता, सगळ्या पदकांच्या बॉक्सांनी त्या दीस दिताले. शिवाय दुसऱ्या दिसांनी पदकांच्या बॉक्सांनी दिनासले. अशें आसतना कोणायकी आपणाच्या पदकांच्या बॉक्सांनी मागूंक जाय आसल्यार ह्या फेस्तार राखून आसले. तशेंच पयलीं सभेक जर तर दुसऱ्यांक मेळूंक जाय आसलें, क्रिस्तांव भावार्थ सेवूंक जाय आसलो, ह्या फेस्ताच्या दिसा तांकां क्रिस्तांव भावार्थ आनीक बाप्तिस्माचो साक्रामेंत दिताले. ह्या फेस्ता दिसा इगर्ज माथ्या कडेन, तशेंच इगर्ज माथ्याच्या मणयाऱ्या कडेन राजी जावचें फेस्त जावन आसा. आनी ह्या फेस्ताक मात्र एक जागरणेचें गीत आसा. आमी पळयता ह्या लितुर्जे वेळार पास्कांच्या वाती सांगात मुखार दियाकोन वा याजक जागरणेचें गायन करता. एका उतरान सांगचें तर जाल्यार पास्कांचें फेस्त भोव वर्तें जावन आसा. विशेश कुरपेचें फेस्त जावन आसा. आनी पयलीं सभेचें पयलें फेस्त जावन आसा. ह्या फेस्ताचेर सर फेस्तां मांडून हाडल्यांत पदकाच्या बॉक्सांचें फेस्त जावन आसा. अशें आसतना हें व्हडलें फेस्त करचें भाग सर्वेस्परा देवान आमकां फावो केलां. देखून सर्वेस्परा देवाक आमी दिन वाचुया. हें फेस्त जावन आसा क्रिस्ताच्या मिस्तेराचें फेस्त. क्रिस्ताचो मिस्तेर, क्रिस्ताचें जल्म, जीवन, ताचो पाशांव आनी ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण पवित्र पुस्तकाचेर मांडून हाडलां तें दाखयतात. कशें पोरण्या सोल्ल्यांत
सरच पर देवान मनशाक रस्तो आनी एका कुळयेक विंचून काडलो आब्रामांत हांव आनी इजिप्तांत तांकां गुलामपणांतले सोडयले अरण्यान तांकां उदक दिलें मण्ण दिलें आनी बसयल्या गांवांक हांव पायलें हें सगळें आमी आयच्या वाचपांनी आयकत हांव सादारण जावन एका मिसांत आयताराच्या मिसांत तर जाल्यार पयलीं 2 वाचपां मागीर वांजेल आसता आज 7 वाचपां पयलीं मागीर 8 वाचपां आसात ताचे उपरांत वांजेल कित्याक हें फेस्त भोव वर्तें जावन आसा क्रिस्ताच्या मिस्टराचें फेस्त जावन आसा म्हळें हांवें कित्याक पोरण्या सोल्यांचो क्रिस्ताचो मिस्टर कसो मानून हाडला म्हणून आमी आयच्या वाचपांनी आयकत हांव इतलें मात्र न्ही नव्या सल्ल्यांत कसो क्रिस्ताचो मिस्टर पोरण्या सल्ल्यान प्रवाद्यांनी पात्रिकांनी सांगून दाखयल्या प्रमाणेच क्रिस्ता थंय घडला म्हणल्यार आमी आयकत हांव देव मनशा कुळाक बक्षिता मनशा कुळीत पातकी जावन आसा आनी ह्या बक्षानेचे मुख्य वांटो क्रिस्ताच्या मनान जावन आसा पूण आमकां क्रिस्तांवांक कश्ट पाशांव आनी मरण मात्र न्ही पुनर्जिवनपण हें आसा म्हणलें आयच्या फेस्तान आमकां दाखयता क्रिस्ताची जिनीस ताच्या कुर्साच्या मरणां दाखेर जायना पूण पुनर्जिवनपणान दाखेर जाता वा ती अखेरच जायना सस्नाक ती बाळटा हे सत आमी समजून घेवंक प्रयत्न करूंक जाय आमची जिणी आमी जल्माल्या उपरांत आमच्या ह्या तात्कालीक जिणेन मात्र आटापून ना आमचे कश्ट ह्या संवसारांत मात्र आटापूण ना क्रिस्ताचे बरींच आमी पुनर्जिवनपण जातले पुनर्जिवनपण म्हळ्यार लाजरा पोंडांत मरणांत उठयलो तशें त्या तरेचें पुनर्जिवनपण न्ही पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त थंय पुनर्जीवन जाल्लो मनीस सस्नाक जियेतालो क्रिस्त बापाच्या उजे कशे बसला तशेंच ताचे सांगाता आमी सस्नाक जियेतले हो जावन आसा क्रिस्त मिस्तेराचें फेस्त आमची सगळो भावार्थ आमची समर्थ आमचो बरोवसो क्रिस्ताच्या मिस्तेरान आटापूर आसा क्रिस्ताचो मिस्तेर जावन आसा ताची जिणी ताचें मनन ताचें पुनर्जिवनपण कितें क्रिस्त थंय आमी ताच्या जिणेच्या चरित्रांत पळयता तेंच आमकां भोगोवंक मेळटलें म्हणून आमी आशेता वो मिस्तेर क्रिस्ताचो मिस्तेर आमचो केला सरस्परा देवान न्हयच क्रिस्ताचो मिस्तेर आमच्या खातीर ताणें सोंसून व्हेलो आनी तो पुनर्जीवन जालो त्या मिस्तेरान आमकां वांटेली केला भागीदार केला आनी हो मिस्तेर आमी बाप्तिस्मान आमचो करून घेता त्याच खातीर आयच्या फेस्ता दिसा आमी बाप्तिस्मांच्यो आंगवण्यो परतून नव्यान करता इतलें मात्र न्ही कशें क्रिस्त कुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवनपण जालो म्हणलें दाखोवच्या खातीर पास्कांची वात उदकांत आमी बुडयता आनी 3 पोटी उखलता म्हणजे क्रिस्ताच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमी बाप्तिस्म घेतिल्ले वांटेली जाता म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता आनी ह्या फेस्ता आज आनी हाचे उपरांत आमी हालेलुया संतोष पावया म्हणलें गीत गाता क्रिस्ताचो कुरीस जावन आसा आज जैताच्या बोंद्यार पूण कुरीस आमचे जिणेचो शेवट न्हय कुर्सा मुखांतर आमकां जैत आसा क्रिस्त जाल्यार कुर्सा मुखांतर पुनर्जिवनपण मेळ्ळें आमकां जाल्यार कुर्सा मुखांतर पुनर्जिवनपण सस्तांचें जिवीत आसतलें तो कुरीस कितें गी म्हळ्यार आमी क्रिस्ताच्या शिकोवण्या प्रमाणे क्रिस्ताच्या वांजेला प्रमाणे आनीक आमच्या बाप्तिस्माच्या कॉन्सेक्रेशना प्रमाणे जियेल्या जाल्यार जिवंक प्रयत्न करता जाल्यार आमकां कश्ट भोगोवंक आसातच आमच्या मोतींत आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या सालींत आमच्या संबंदांत क्रिस्ताक सरी जावचें मात्र
बापाक खुशी जावचें मात्र आमी चिंतूंक जाय, आमी उलोवंक जाय, आमी करूंक जाय, आमी भोगोवंक जाय. पूण अशें करता आसतना आमच्या सैमाच्या ओडणेचेर आमी जैत व्हरूंक आसा. अशें जैत व्हरता आसतना आमच्या मांसांत आनी रगतांत आमच्या ओडणेंत आमकां कश्ट भोगूंक आसा. क्रिस्त कुर्सार मेलो तो जाल्यार आमकां सदांच क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे जियेता आसतना ताचो कुरीस आमचो करून घेता. जर तर आमी कुर्साक वेंग मारिना, क्रिस्ताच्या पुनः जिवंतपणान वांटेली जायना. तर भाव भयणीनो, आज आमी पास्कांचें फेस्त करता आसतना नवी जिणी जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. ह्या खातीर बाप्तिस्माच्यो आंगवण्यो आमी करता. आंगवण्यो करून आमी पातकाच्या समयातान मेकळे जाल्या म्हणल्यार संतोशान बरोवन हालेलुया म्हणल्यार गायन करता. तर आज जावन आमच्या चिंतनाचेर, आमच्या आलोचनेचेर आमी चिंतूंक जाय. खंयच्याच पातकाक वटच्या आलोचनेंतावन आमी मेकळे जावंक जाय. आमी उलोवच्या उतरांचेर आमी जागृत रावूंक जाय. दुसऱ्यांक दुखचें ह्या कसल्या अन्यायाचें उतर आमी उलोवचें न्हय. तशेंच आमच्या करण्यांनी आमी क्रिस्ताचे पाटलावे म्हणून आमी सगळ्या संवसाराक दाखोवंक जाय. अशें पुनः जिवंतपणाचें व्हडलें फेस्त करता आसतना क्रिस्ताचें स्वातंत्र्य आमकां मेळ्ळां म्हूण आमकां भोगोवंक जाय. आमकां जर तर पातकांतय ओडणी येता, पातकाचें गुलामपण जावंक आमकां गुलामपणाचें भोगणी येता, त्या पातकाच्या ओडणेंतावन आमी मेकळे जावंक जाय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पास्कांचें फेस्त आमी दाबाज्यान करता. देवाक आमी अर्गां दिता. देवा लागीं आमी परतून मागया. ह्या पातकाच्या ओडणेंतावन आनी स्वार्थपणांतावन मेकळे जावचे खातीर, निस्वार्थपणान जिवोवच्या खातीर आमच्या जिणेंत एका न्हय जाल्यार आनी एका तरान आनी सबार पोटी आमी आमच्या खालतेपणाच्या रितीन म्हणल्यार बरी पातकाचे गुलाम जाता. देव आमकां पुनः जिवन जालो जेजू क्रिस्त पातकाच्या ओडणेंतावन संपूर्ण तरान आमकां मेकळो करून दी आनी ताच्या पुनः जिवंतपणांत आमकां भागीदार करून दी. आमेन. मोगाच्यानो, आज आमी पास्कांचें फेस्त संभ्रमता. पास्काचें फेस्त बरवशाचें फेस्त, भावार्थाचें फेस्त, संतोशाचें फेस्त, आनंदाचें फेस्त. हें फेस्त क्रिस्तांव धर्माच्या बुन्यादीचें फेस्त. जेजू जिवंत जाला. जेजू जर जिवंत जावंक नातुरलो, खंडीत जावन आज क्रिस्तांव धर्म आसतो ना. आनी त्या देखून हें फेस्त क्रिस्ती धर्माच्या बुन्यादीचें फेस्त. बरवशाचें फेस्त. बरवसो नासतना एक गडी सयत आमच्यान जिवंक साध्य ना. खाण नासतना, पिवण नासतना, बेड्या नासतना मनीस जिवंक शकत. पूण बरवसो जर सांडलो त्या मनशाक जिवंक साध्य ना. आनी त्या देखून जायते जण जीवघात करतात कित्याक तांचो बरवसो नाश जाला. आनी हें जुदासाच्या जिवितान घडलें. जुदासान जेजूक विकृत केल्लेंच ताचो बरवसो नाश जालो आनी ताणें जीवघात केलो. पूण त्यांच घडीत त्या घडिताक साक्ष जाल्ली हेर मरी, आपोस्तल आनी त्यो स्त्रियो तांणी बरवसो सांडूंक ना. जेजूची निर्जीव कूड तांणी पळयली पूण बरवसो सांडूंक ना. जिवनपणाच्या बरवशान तेंची येयली आनी तांकां जिवन क्रिस्त मेळ्ळो. तर मोगाच्यानो, जेजूचें हें जिवनपणाचें फेस्त, पास्काचें फेस्त आमी संभ्रमता आसतना आमी दुबावातावन भावार्था तेवशी, बेजारायतावन संतोशा तेवशी आनी बरवसो सांडिल्ल्या निराशी जिवितांतावन आशावादी बरवशाच्या जिविताक उतरवणेचें हें फेस्त. त्या देखून
आमकां बेजार पळोवंक दूख बगोवंक खंतिश्ट जावंक जायतें कारण आसूं पुरो पूण संतोष बगोवंक एकच एक कारण आसा आनी तो जावन आसा जिवंत क्रिस्त जेजून सर्व समस्यांक सर्व कश्टांक आनी मरणाच्या सवालाक जाप दिल्या आपूण जिवंत जावन त्या देखून आमी बरोवसो सांगचो नाका कसले कश्ट येवं दी आज मात न्ही सदांच आमी क्रिस्तांवांनी संतोष पावूंक जाय बरोवसो सांगली न्हय कितले कश्ट येवं दी कसले अनवर येवं दी आमकां तातूंत यशस्वी जावंक आनी ताचे तावन भायर येवंक जीवन क्रिस्त आदार दितलो आनी मेल्या उपरांत सर्गीचें सूख आनी सस्नीक आनंद दितलो म्हळ्यार बरोवशान आमी जियेवया तुमकां सर्वांक हांगासर ह्या कार्मेल गुड्यारसच्या फ्रादीच्या नांवान आनी ह्या बाळोजेच्या पूर्ण शेतांत भोंवच्या सर्वांच्या नांवान बागी संतोष भरीत फास्कांचें फेस्त हांव मागतां हालेलुया जेजू खरोच जिवंत जाला संसारी मुनशार